बागयोन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलेले आसात तितलेंच सांबाळात, हे म्हणण्याचो उगडास दवरात. कोणेच गोरवान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर हेरां वोन तुमी व्हड म्हूण तुका कोणच धरता. तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? ओय, तुमी दादोशी जाल्यात, तुमी गिरेस्त जाल्यात, आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बाराबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेपणीन रायपण सोडलोलें म्हाका जाय आसलें. आम्हा दोन पुतांक देवान निमाणो वर्ग दिलासो दिसता. आमी मोन्नाचें फॉर्मोन पडलोले मनशां परीं जाल्या. ओय, आख्खे रोचनेक मुणगे देवदूतांक आनी मनशांक एक तमाशो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोबे शाणी. आमी ओस्कोत, पूण तुमी शक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घडी पर्यान आमी भूक आनी तान सोंसता, विंगडे भोंवतांव आनी मार खातांव. घरदार आमकां ना, हात पांय जोडूंक आमी कोश्टवता. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालता. दिमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसता. आमची निंदा करता, पूण बोलेपणान उलयता. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळ्या मनशाचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्यात. तुमकां लोचयेक घालूंक म्हूण हांवें तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशीं तुमकां सोयरानार हाडूंक हें बरयता. खरेंच, तुमकां क्रिस्ता सोवें ओजारांनी गुरू आसले जाल्यार बरी. तुमकां जायते बापूय नात, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपल्या भक्तांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकोता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर राखून घेता, पूण सगळ्या नोश्ट्यांचो तो भस्म करता. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पोराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूं सासना सासनांक. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy
salves ora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताची शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताचे सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बाराबोरच्यांक खावंक सत्य नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावून येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केल्ले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. दर एका समाजांत कायदे गरजेचे. कायदे नासतना शांती, अनुक्रम आनी एकवट सांबाळूंक जायना. आयज शुभ वर्तमानांत जेजू संवसाराच्या कायद्याचेर फारिसेवांक शिकवण दिता. हो संवसाराचो कायदो जुदेवांक भोव गरजेचो आसलो, कित्याक तो 10 मानामेंतांतलो एक आसलो. ते हो संवसाराचो कायदो खरेपणान पाळटले. अशें आसतना ह्या कायद्याचो खरो अर्थ तांणी इबाडलोलो. ते ह्या कायद्याचे गुलाम जालोले. जेजू तांची ही समजणी बदलूंक सोदता. जेन्ना जेजूचे शीस आयच्या शुभ वर्तमानांत शेतांतल्यान वेता आसतना कणसां तोडून काडटाले, फारिसेवांनी तांकां कायदो मोडला देखून प्रश्न केलो. हे कायदे देवान मोइजेसाक दिलोले पोरजेचे फायद्याक आनी न्हय एक ओजें कशें. फारिसेवांनी कायद्याचे राखणदार हे देवान दिल्ले कायदे एक ओजें कशें लोकां मुखार दवरलोले. जेजू आयज जेन्ना फारिसेवांक जाप दिता, तो संवसाराचो कायदो गरजेचो न्हय अशें म्हणना, पूण हो कायदो जिवीत दिवपी आनी न्हय जिवीत नश्ट करपी म्हूण सिद्ध करता. जेजूचे शीस भुकेलोले आनी तांणी शेतांतलीं हीं कणसां तोडूंक खाल्लीं. पूण फारिसेवांक ते भुकेल्ले वो तांचे सवें दोया दिसूंक ना. पूण कायदो मोडलो हेंच तांच्या दोळ्यांनी देगेलें. हेंच चुकीचें चिंतप जेजू बदलूंक सोदता. जेजूक बोली नाका पूण दया जाय. आयज आमकां दर एकल्याक जेजू कायदे पाळटा आसतना पेल्या सवें दया आनी मोग दाखोवंक आपयता.